हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा. तुम सगळ्यांक भगवत पुराण कोंकणी नवरात्री शुभाशय सांगतरी आयच्या सत्संगाक स्वागत करतस. तुमका पूरा जन ಗೊತ್ತಸ್ಲವರಿ लास्ट वीक तुलन 10 ऑफेन्सेस श्री व्यासदेव रचित पद्म पुराणाचे ब्रह्मकांड तुलन 10 ऑफेन्सेस टू होली नेम सेशन जत्त असची. आज ही आम्ही 4th ऑफेन्स श्रुति शास्त्र निंदनम म्हळ्यारी to blaspheme the Vedic literatures in pursuance of Vedic version. त्या आजी मी शिकवत सची त्या आमका डिटेल आरी सांगून दिवच्याक येत सची हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी हानी आमका पुराजनाक चिरपरिचित तसलारी प्रभुजी तांगेले एक साना इंट्रोडक्शन दिताव. तांगेले कार्मिक नेम डॉक्टर विवेकानंद शानबाग म्हणो अंका शिक्षा दीक्षा दिलेलं असं हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज आणि 1985 जे जे हॉस्पिटला तुलान मेडिकल डिग्री केलेलं असं आणि थ्रू देअर स्टुडंट लाईफ तुलान त्यांनी इस्कॉना कनेक्टेड आशिल्ल्यांची 1986 आणि इस्कॉन जॉईन जाल्यांची आणि डेप्युटी डायरेक्टर प्लस वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ भक्ती वेदांत हॉस्पिटल. भक्ती वेदांता हांगेले 13 हॉस्पिटल्स आसा. प्रभुजी इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रस्टी आणि हांगी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्पिरिच्युअल केअर हॉस्पिटलाचे आणि मस्त कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं असं इस्कॉन श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी आणि भक्ती वेदांत हॉस्पिटलला जातना. तशीच आणि सिनियर स्पिरिच्युअल काउन्सिलर असची टू राधा गोपीनाथ भक्ती समाज आणि फुली फ्लेज्ड करिक्युलम केलेलं असं इन स्पिरिच्युअल केअर इन नर्सिंग बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ श्रीला प्रभुपाद. तशीच आणि लास्ट 28 इयर्स तुलान फ्री आई कॅम्प करतसची बरसानांतू आणि 4000 पशी चड वृजवासी तांकां कॅटरॅक्ट ऑपरेशन आणि केलेलं असं आणि ऑथोराइज्ड पुरोहितय आणि सुमार यात्रा केला स्पेशली यात्रा टू वृंदावन आणि जयपूर. भगवत पुराण कोंकण तुम पुरा उडगास असतल्या प्रभुजी आमकां गंगा आरती पुरा दाखयला तई तुल्यान आम्ही घरा बसून गंगा आरती पळोवचें आमकां सौभाग्य मेळलेलं असं. तशीची आणि फर्स्ट सौदी अरेबियांत वर्क केलेलं 1995 to 1997 ॲज अ मेडिकल डॉक्टर आणि सुमार प्रवचन दितात इन मल्टी लँग्वेजेस आणि हानी सुमार टीव्ही चॅनल्स आमची पुराई तांगेल्या या येतसता प्रवचन जनी स्टार टीव्ही आस्था ETC कलर्स हरे कृष्णा टीव्ही पुरांतू हांगेली धर्मपत्नी हर ग्रेस ब्रजेश्वरी देवीदासी माताजी तांनी प्रीचर आणि सिनियर स्पिरिच्युअल काउन्सिलर हांका दोगजन धू असं हर ग्रेस रूपा मंजरी देवीदासी माताजी तांनी वेल रिनाउड कुक्कनी कीर्तनिया तशीच हांगेली दोन्ही धुव हर ग्रेस वृषभानवी म्हणू. आम्ही पुराजनांना हरे कृष्णा महामंत्र म्हणू प्रभुजीक स्वागत कर्या. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभुजी ओव्हर टू यू. कसले चूक ज्याला क्षम कर का इंट्रोडक्शन सांगितलं तू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांक बघेल आवाज येतच की. एम आय ऑडिबल क्लिअरली? ओके. आमगेलो आयचो विषय म्हळ्यार श्रुतिशास्त्र निंदनम. सांगेल प्रमाणे पद्मपुराणांतू ब्रह्मखंडांतू हाचे वर्णन आयला
आणि अनेक भारी लायक ग्रंथ आसा ताजें नांव हरिनाम चिंतामणी आणि तो हरिदास ठाकूरान हाजें विवरण दिल्लेलें आसा. ताणें म्हणटा ती हरिदास बोले प्रभु चतुर्थ अपराध श्रुतिशास्त्र विनिंदन भक्तिरस बाध. ताचो अर्थ अशें आसा की हरिदास ठाकूरान सांगिल्लें की आतां हांव तुमकां चतुर्थ नाम अपराधा विशयी सांगता आसा. ताचो अर्थ असो अशी की वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्र आणि वैदिक शास्त्रा लागून आशिल्लें शास्त्र, लिटरेचर इन परसुअन्स विथ वैदिक वर्शन, ताजी निंद केलेल्या मनशाक शुद्ध भक्ती अमृत प्राप्त जायना. प्रत्येक मनशाक शुद्ध भक्ती अमृत जावका आमगे सगळ्यांक शुद्ध भक्ती अमृत अगत्य आसा. नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम विदधाती कामान. आम्ही सकट जन भगवंताले अंश, नित्य शाश्वत चिरंतन अंश आणि आमगेल देव कृष्ण प्रेममूर्ती, प्रेमसागर, प्रेम निधान तांगेल अंश आशिल्ले निमित्ती आमगेल भितरी प्रेम आसा आणि ते प्रेम अमृत आमगेल जीवनाचे एक स्थायी भाव आसा, फाउंडेशन आसा. आणि केन्ना आमी देवान सांगिल्ल्या, देवान दिल्लेल्या शास्त्राचे अपराध करता ती, ताजे वयरी अविश्वास दाखयता ती, ताजी निंद करता ती, तेन्ना आमकां आवश्यक आशिल्लें शुद्ध भक्ती अमृत प्राप्त जायना अशी हांगा हरिदास ठाकूर सांगता आसता ती. श्रुतिशास्त्र वेद उपनिषद पुराण कृष्ण निश्वसित होय सर्वत्र प्रमाण. आणि सांगता ती की श्रुतिशास्त्र म्हळ्यार वेद, उपनिषद, पुराण हे सकड शास्त्र देवाल्या कृष्णाल्या निश्वासांतुल्यान निर्माण जाल्ला. कृष्ण केन्ना श्वास घेता तेन्ना पुरा ब्रह्मांड आणि पुरा भितर वता ती, आणि केन्ना श्वास सोडता तेन्ना पुरा ब्रह्मांड निर्माण जाता. आणि ताजी वट्टूची निश्वास केन्ना देव घेता तेन्ना ताजे वट्टू पुरा शास्त्र निर्माण जातली. अनेक कडेन अशें बरयलां की राधा राणी केन्ना चमकता तेन्ना तिगेल पांयांतू एंकल बेल्ट आसा, ती पैंजण आसत, ताजे सोर वस पळय, त्या सोरान तुल्यान पुरा वेदशास्त्र प्रकट जाता. आणि मुखार बरयलां की ह्या भौतिक जगत दोन प्रकार जगत आसा, भौतिक जगत आणि स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. भौतिक जगतान तू जन्म मृत्यू आसा आणि स्पिरिच्युअल वर्ल्डान तू जन्म मृत्यू ना. पण तातूंत एक कष्ट आसा की हांगा आशिल्ले तेन्ना हांगाचे इंद्रिय घेवन आमकां आध्यात्मिक जगता विशयी साक्षात्कार जायना. We cannot understand spiritual world with the material senses. भौतिक आमगेले इंद्रिय, ऐहिक इंद्रिय घेवन आम्ही आध्यात्मिक जगता विषयी साक्षात्कार प्राप्त करू जायना. आणि वेदिक त्या खातीर वेदिक शास्त्र आमकां असल सत्य सांगता. त्या नमुने सत्य आमकां सांगता वेदिक शास्त्र, जे सत्य या भौतिक जगत्या पलीकडे मागीर मुखार आसा, बियॉन्ड दी मटेरियल वर्ल्ड. ताजे मागीर देवा सांगला, देवाला एक वर्डान नांव आसा अधोक्षज, म्हळ्यार खंयच्या नमुन्याच्या भौतिक इंद्रिया ओट्टू घेवन आमी देवा केन्नाय आमकां देव कळना. वी कॅनॉट अंडरस्टँड द लॉर्ड विथ मटेरियल सेन्सेस. त्या खातीर कृष्णाल दया मस्त आवश्यक आसा. आणि कृष्णाल दया आशील ना आसल्यार आमकां ह्या भौतिक जगात बसून आध्यात्मिक जगता विशयी साक्षात्कार साध्य जायना. आता हांगा हरिदास ठाकूरान लायक करून सांगून दवरलें आसा की आमगेल शरीर आसा, आमगेले शरिरा वयले इंद्रिय आसा, ते पुरा पंचमहाभूता ओट्टू जावन जाल्ले आसा. आणि त्या निमित्त कसं भौतिक आसा, मटेरियल
त्या घेऊन आम्ही आध्यात्मिक वस्तू साक्षात्कार करू जायना. त्या खातीर श्रीकृष्ण परिपूर्ण आध्यात्मिक परम परम आत्मा, श्रीकृष्ण परम आत्मा, परम आध्यात्मिक एक्झिस्टन्स. त्या निमित्ती श्रीकृष्णान आमकां तांगेल तर्फेन शास्त्र दिला. कितें खातीर की आमगेल म्हणके बद्ध जिवाक परिपूर्ण पवित्रता मेळका म्हणून. त्या खातीर वेदाक अनेक नाव दिला, आमनाय म्हणून. आमनाय म्हळ्यार वृंदावनान तो आमनाय म्हळ्यार आध्यात्मिक, वेद, नॉलेज, ज्ञान. आता आणि मुखार हरिदास ठाकूर सांगतात, हरिदास ठाकूर, की प्रत्येक मनुष्य 4 प्रकारात दोष घेऊन येता. केन्ना प्रत्येक मनुष्य ह्या जगतात आसा तेन्ना 4 नमुने दोष तागेले भितर आसा. एक दोष म्हळ्यार कर्णपटव. कर्णपटव म्हळ्यार तागेले पुरो इंद्रिय अपूर्ण आसा ती. म्हळ्यार आमकां रात जाल्यार दोळ्या देखपणा, बगले कुडान तूं कोण कसो उलयता म्हणून ह्या कुडा आयकपणा, लिमिट्स ऑफ द इयर. आणि काळोख पडल्यार कसं देखपणा, म्हळ्यार लिमिट्स ऑफ द आयज. तशें आमगेले प्रत्येक इंद्रिय, आतां हांव हांगा उलयल्यार तुमकां जुमा भितर आयक पडटा, पण म्हगेले त्या कुडान तूं कोणा आयकपणा. तशी आमगेले प्रत्येक इंद्रिय एक अपूर्ण आसा, इम्परफेक्ट सेन्सेस. आनीक दोष म्हळ्यार आमगेल्या तूं भ्रम. भ्रम म्हळ्यार आमी सक्कड मनुष्य केन्ना केन्नाय चूक करता आसता ती. कोणेय अशी मनुष्य ना जो चूक करना. टू एर इज ह्युमन. प्रत्येक मनुष्य कितलेय शिकून जाल्यार, गोल्ड मेडल, PhD, महान महान व्यक्ती जाल्ले मागीर तागेल्या हातांतून मिस्टेक जाता आसता, चूक जाता आसता. थर्ड डिफेक्ट ते म्हळ्यार विप्रलिप्सा. ताचे म्हळ्यार आमगेल भितरी, सगळ्या भितरी थोडे अंश आसा पुरो, चड अंश आसा पुरो. एक चिटींग करची प्रवृत्ती आसा. मस्त न्ही, चड चडी आसा. अरे हांव थंय गेल्लेलो, थंय प्रायम मिनिस्टर शेक हँड करून आयला हांव. फटीक सांगचें अशी. तर प्रत्येकान तूं ते एक आमी कसं ना पळय ते आसा म्हणून दाखोवची एक प्रवृत्ती आसा. दॅट इज चिटींग प्रोपेन्सिटी. आणि 4 निमाना दोष आमगेला तूं. फोर्थ डिफेक्ट इज प्रमाद. प्रमाद म्हळ्यार इल्युजन. आमकां सगळ्यांक आनीकय आमी भक्त जाल्ली ती, आमी जप करता ती, आमी पुरो करता ती, तर आमगेल्या शरिरा विशयी आयडेंटिफिकेशन वचना. आमगेले देही भाव आनीकय नष्ट जायना. हांव दादली मनुष्य, तुमी बादली मनुशी, तो चेडू, हांव मानतारो, हांव गोरो, तो काळो, हांव इंडियन, अमेरिकन, हा तो खंयचो डिवोटी, हा तो अमेरिकन डिवोटी, हा तो व्हायट बॉडी डिवोटी, अशें म्हणटा आमी. हांव इंडियन डिवोटी, तो आमगेलो साऊथ इंडियन डिवोटी, तो नवे तो UP डिवोटी आसा तो, अशी. म्हळ्यार आमगेले आनीकय ते प्रमाद नष्ट जायनी. बिकॉज प्रमाद मस्त डीप आसता. तो हगूर हगूर आमी केन्ना प्रगती करता वता पळय तेन्ना तो प्रमाद नष्ट जाता. तातूंत तो प्रमाद आसा. ते 4 नमुन्या दोष घेऊन आमी जे आमगेलें जीवन जगता आसा ती, तर त्या 4 दोषा भितरी आमकां केन्नाय परफेक्ट नॉलेज मेळना. कितें म्हळ्यार हांव दोळ्या जराक म्हगेलें बोट दवरल्यार हांव सूर्य पुरा व्याप्त करूं जाता. हांव कसो म्हणटा की ह्या सूर्य आकार म्हगेल्या बोट्टा इतले आसा. पण सूर्य बोटा इतले आसा पळय, दोळ्या जर धरले मागीर आमकां दिसता की अरे सूर्य पूर्ण व्याप्त केला म्हणून. तशी 4 इंद्रिय आमगेले 4 दोष घेवन आमकां परफेक्ट नॉलेज प्राप्त जायना. त्या खातीर देवान वेदशास्त्र आमकां दिला. कितें म्हळ्यार आमकां हे 4 दोष घेवन जीवन कंठीत करतना सत्य कसं म्हणून गोतू जायना. ते सत्य आमकां सगळ्यांक गोतू जावका म्हणून हे अपौरुशेय आमकां ज्ञान दिल्लें आसा. अपौरुष म्हळ्यार ह्या जगत्यान तुला खंयच्याय बद्ध जीवान बरयल्लें शास्त्र नाही ते. वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांतविद किद वेदेव चाहम. देवान सांगितलं की हांव वेद निर्माण केला. वेद निर्माण करता हांव.
वेदांतुल्याना कोणाक कोळका म्हणून म्हाका कोळका म्हणून वेद बरयल्ले आसा. वेद हांव निर्माण केल्ले आसा आणि ते वेदांतुल्यान म्हाका तुम्ही जाणून घेवका म्हणून म्हगेली योजना आसा. ह्या तरी या दोषपूर्ण अवस्थेंतू आमकां देवाल साक्षात्कार जावका म्हणून देवान स्वता आमगेली व्यवस्था करून दवरलेली आसा. ते म्हळ्यार अपौरुषेय शास्त्र दिवनू, वेदिक शास्त्र दिवनू, पुराण उपनिषद दिवनू आमकां परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट ज्ञान आमकां वतू जावका म्हणून तशी व्यवस्था करून दवरलेली आसा. ताचे मागीर सांगता की कर्मकांड आणि ज्ञानकांड वेदांतू 3 नमुने शास्त्र आसा. कर्मकांड, ज्ञानकांड आणि शुद्ध भक्ती. तर खंय केल्या कडेन बरोवन दवरलें आसा की कर्मकांड आणि ज्ञानकांड युजलेस आसा म्हणून, ताचे काही उपयोग ना. त्या कसं म्हणटा त्यांनी 2 piles ऑफ ऍशेस पुरो गोबर करून दवरलें आसा. राख करून दवरलें आसा. दोन नमुन्या राख, एक कर्मकांड आणि एक ज्ञानकांड. आणि मागीर एक्सप्लेन केला की सकड मनुष्य कर्मकांड आणि ज्ञानकांड पालन केल्या शिवाय शुद्ध जायना. काही शुद्ध भक्ती प्राप्त करची तरी ते 2 स्टेप्स मुखार वचूका, ಒಟ್ಟು 3rd स्टेप जंप करू जायना. ताका तरी तांगेले स्थान आसा, पण कोण ताचे मुखार जावन गेला तांकां ते आगत ना. एक पंत शुद्ध भक्ती मार्ग स्वीकार केले मागीर आमकां कर्मकांड ज्ञानकांडाचे अगत्य ना. ताचो अर्थ अशें न्हय की सगळ्यांक अगत्य ना. ह्या जगान तुला मस्त मनशांक कर्मकांड पालन करका, चांग कर्म करका, वाईट कर्म करच्या नज, आणि आम्ही कोण म्हणून आमकां गोतू जावका, देव कोण म्हणून गोतू जावका, आमगेले देवाल संबंध कसो म्हणून गोतू जावका, ह्या पुरो बेसिक नॉलेज प्राप्त जाल्ले मागीर आमकां भक्ती म्हणून कसं म्हणून कळटा. ಒಟ್ಟು आम्ही कसं करना अशी स्ट्रेट भक्ती केल्यार आमकां कसनेन मना वचना. ताका तरी हांवें सांगिल्लें आसा की आमकां क्वॉलिफायड जावचे तरी सुरवेक कर्मकांड ज्ञानकांड करका, आणि मागीर देवाल दय जाल्ले मागीर शुद्ध भक्त आली, गुरु महाराज आली, सद्गुरू दया जाल्ली मागीर आमकां शुद्ध भक्ती परिचय जाता. ते शुद्ध भक्ती परिचय आमगेले अचिवमेंट न्हय, देवाल दया आणि शुद्ध भक्ताल संग प्राप्त जाल्ले मागीर आमकां शुद्ध भक्ती प्राप्त जाता, तो मार्ग प्राप्त जाता. ताजे मागीर हांगा लायक बरोवन दवरला, प्रमाणस वेद वाक्य नयती प्रमेय शिखाय संबंध प्रयोजन अभिधेय. वेदांतू कसं शिकयला, वेदांतू वेदशास्त्रांतू 3 नमुन्या शास्त्र शिकयला, संबंध, अभिधेय आणि प्रयोजन. संबंध म्हळ्यार आमगेल आणि देवालो कसन संबंध आसा, आमगेल कसन स्वभाव, देवाल कसन स्वभाव, आणि आम्ही आणि देवाल संबंध कसं नाही, तेगो तुझो शास्त्र म्हणटा ते संबंध शास्त्र. ताजे मागीर मुखावेले स्टेप आसा अभिधेय. अभिधेय म्हळ्यार देवाल्या विशयांतू संबंध प्रस्थापित जाल्ले मागीर आम्ही कसं करता ती, कसं कोरका, कसं ऍक्टिव्हिटी कोरका, कसं कार्य कोरका, ताचे वर्णन म्हळ्यार अभिधेय. कोणेय देवाला आयदन घाशीता ती, कोणेय देवाले वस्त्र लायक करून दवरता ती, कोणेय देवाले देवस्थान वचून कोयर काडटा ती, कोणेय जेवण करता ती देवा खातीर, नैवेद्य खातीर, कोणेय जेवण करून वाडता ती, कोणेय कीर्तन करता ती, कोणेय प्रवचन करता ती, कोणेय आणि कसं नाही व्यापार करून दुड्डू कमवून देवस्थानात तो दान दिता ती. या 1000 कटल्या कार्याक ಒಟ್ಟು म्हणटा ती अभिधेय. आणि 3rd प्रयोजन. प्रयोजन म्हळ्यार आमगेले आत्मालो, आमगेले स्वतालो मूळ स्वभाव, त्या म्हळ्यार देवाल प्रती प्रीती, ही आत्मालो मूळ स्वभाव आसा. प्रयोजन ऑल्सो मीन्स परफेक्शन. म्हळ्यार आमगेले आत्मा केन्ना परिपूर्ण अवस्थेत पावता तेन्ना प्रयोजन प्राप्त जाल्ले अशें म्हण येता. आमचे कडल्यान तो आमी म्हणटा पळय कसं प्रयोजन म्हळ्यार वॉट इज आर यूज अशी ताचो अर्थ आसा. पण ह्या संदर्भांत प्रयोजन म्हळ्यार अल्टिमेट परफेक्शन. ताजे मागीर आमगेल्या आत्म्याल्या अज्ञान, इग्नोरन्स, अज्ञान नष्ट करचे खातीर वेदांतू दशमूल तत्व वर्णन केल्लें आसा. आतां आमी दशमूल तत्व कसं म्हणून पळया. तांतू 9 तत्व
सगळं एक तत्व असं ताजे मागीर 9 तत्व असत. तर फर्स्ट तत्व हे आम्ही कसले गोत जावं काय वेद निंदा कित्याक करचें नसता त्या खातीर वेद कसं नासता त्या पुरो आमकां गोत जावं फर्स्ट. म्हणून हांव दशमूल तत्व सांगता आसा की आमकां केन्ना कळटा की आमी कर्मकांड ज्ञानकांड केले मागीर मस्त वर्स तातूंत मस्त आयुश्य काडला ते कसं करून कांय प्रयोजन ना. तेन्ना आमगेलें मन शुद्ध भक्ती मार्गार प्रवृत्त जाता. त्या खातीर वेद आमकां शुद्ध भक्ती केन्ना शिकोवचे सुरू करता केन्ना आमकां अनुभूती येता की कर्मकांड आनी ज्ञानकांड करून कसनय उपयोग ना. केन्ना आमकां भितर वयल्यान दिसता तेन्ना ताजे मुखार आमकां देवाल दयेन वेद आमकां शास्त्र शिकयता शुद्ध भक्ती म्हळ्यार कशें म्हणून. तेन्ना थंय हें केल्यार म्हाका दुड्ड जावका तें केल्यार मागीर वाडीर जावका तें केल्यार मागीर घर येवका तें केल्यार मागीर गाडी येवका मागीर बंगले येवका म्हणून आमकां मन आसलें री तें देवळ थंय शुद्ध भक्ती परिचय जायना. पण केन्ना ह्या पुरा मस्त काळ केल्ले मागीर आमकां कळटा की ह्या पुरा व्यर्थ आसा काल व्यर्थ करचें काम आसा पुरो हें. ताजे मागीर देवाल दयेन आमकां शुद्ध भक्ती परिचय जाता. दशमूल तत्व वेदांतू कसं म्हणून सांगिल्लें आसा फर्स्ट तत्व वेदशास्त्र सक्कड नमुन्या शास्त्राचे उगम आसा. Vedas are the origin of all the knowledge. This is the first principle. Second principle, Hari Eka Paratattva. Sri Hari, Sri Krishna, हे परम सत्य असतं. Sri Krishna is the supreme truth. Hari Eka Tattva. Hari Eka Paratattva. ताजे मागीर थर्ड कृष्णालय स्वरूप डार्क अँड हँडसम सर्व शक्तिमान आणि सक्कड नमुन्या परास्त शक्तीर विविधैव सूयते. अनंत कटल्या नमुन्याच्या शक्ती कृष्णान तुल्यानं निर्माण जात असं. दिस इज द थर्ड तत्व. चारी तत्व कृष्णा इज रसमूर्ती. रसमूर्ती म्हळ्यार स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नेक्टर. कसं कसं नाही मधुर म्हण असं कसं कसं नाही अमृत म्हण असं त्या सकळाची मूर्तिमान स्वरूप म्हळ्यार श्रीकृष्ण. चारी तत्व. पंचतत्व आम्ही जीव विभिन्नांश खंयचे अवस्थेंतू आम्ही आणि देव विंगड असत. स्वरूपांतू एक असं पण अस्तित्वांतू विंगड असत. आमगेले स्वरूप सेम सच्चिदानंद अणुमात्र सच्चिदानंद आणि आमगेले अस्तित्व विंगड असत. प्रत्येक अवस्थांतू आम्ही दोन असती म्हणून मध्वाचार्यान केन्नाय बसयले तेन्ना अशी करचें आसा. सो जीव अँड भगवान आर डिफरंट. हे पंचतत्व जाले. सक्कड जीव विभिन्न अंश असती अस्तित्वांतू विंगड असती स्वरूपांतू सेम असती. ताजे मागीर सिक्स्थ ट्रुथ नित्यबद्ध. जीव केन्ना कृष्ण बहिर्मुख जाता तेन्ना जीव देवा लागून विंगड जाता. मेरी देवा लागीं आशिल्लो भावनेन तो एकरूप आशिल्लो. आता देवा विषयी बहिर्मुख जाल्ले मागीर ही गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड. आम्ही देवाल्यांची देव आमगेलो आम्ही देवाले तरी सुद्धा भावने कारण आमकां देवा विशयी इंटरेस्ट ना. आम्ही देवा विद्रोह केला. तेन्ना दवरून सक्कड नमुने जीव माया शक्ती प्रभाव भितर येतात. They fall under the prey or influence of Maya. ताजे मागीर सत्ता तत्व सेवेंथ मूल तत्व नित्य मुक्त. कोण शुद्ध भक्त खंयचेय काळारी मुक्त असती जीवन मुक्त असती आणि माया शक्ती प्रभाव तांगेल वेळ जायना. शुद्ध भक्ती प्राप्त केले मागीर माया प्रभाव शुद्ध जीवारी जायना. आठवा तत्व एट्थ प्रिन्सिपल जीव आणि प्रकृती अचिंत भेदभाव असताना तशें म्हळ्यार एक लेवलारी एक असती गुणारी आणि अनेक लेवलारी क्वांटिटीन तू भिन्न असती. अचिंत्य भेद अभेद तत्व. द जीवास एंड द प्रकृती आर इटर्नली वन अँड डिफरंट फ्रॉम द लॉर्ड. प्रकृती आणि जीव दोन्ही तेव्हा मणके असती ऍट द सेम टाइम त्यांनी विंगड असती. जीवे तशी असा आणि प्रकृती तशी असा. नाइन्थ ट्रुथ
आता फर्स्ट प्रिन्सिपल वॉज वेद आर द ट्रू सोर्सेस ऑफ नॉलेज. हे फर्स्ट आशिल्लें. मागीर दोन्ही दोन 8 नंबर ताई आतापर्यंत हांवें सांगेल ते पुरा संबंध ज्ञान. कसं फर्स्ट रिवाइज करूया. कृष्ण हरी एक परतत्व, ताजे मागीर कृष्ण सर्वशक्तिमान, ताजे मागीर कृष्ण सर्व रसमूर्ती, ताजे मागीर जीव विभिन्न अंश, ताजे मागीर जीव नित्यबद्ध कृष्ण बहिर्मुख जावन, ताजे मागीर शुद्ध भक्त सदैव नित्य मुक्त, आणि जीव आणि प्रकृती देवा वाटतो एक रूप आसती आणि विभिन्न आसती. हांगा ते पुरा ज्ञान आसा पळय ताका संबंध ज्ञान अशें म्हणटात. आमगेल विषयी नॉलेज, आम्ही खंय आसती, कोण आसती, कसं कसं नमुने आमगेल जीव आसती, आम्ही कोण बद्ध आसा, कोण मुक्त आसा, ताजे कृष्ण कोण आसा, ताजी पुरा नॉलेज इज कॉल्ड एज संबंध ज्ञान. ताजे मागीर 9th and 10th आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. 9th अभिधेय ज्ञान. अभिधेय कसं कसं येता. अभिधेयान तू 9 भक्ती येता. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरी. सो अभिधेयन तुम्ही कसं करता ती. श्रवण करता ती, कीर्तन करता ती, स्मरण करता ती, वंदन करता ती, पाद सेवन करता ती, पूजन करता ती, सखीजन साख्य सेवा करता ती, आत्मनिवेदन करतात. या पुरा नमुन्या कार्याक आम्ही अभिधेय म्हणतात. त्याच्या मागीर आमगेल विषयी ज्ञान प्राप्त केले मागीर देवाल विषयी ज्ञान प्राप्त केले मागीर कसं करता आम्ही 9 भक्ती करता ती. आणि तुला 1 जवळ 2 जवळ पुरा 9 केले मागीर आमकां देवाविषयी साक्षात्कार प्राप्त जाता. आणि कसं जाता हे पुरा आयुष्यभर केले मागीर परिपूर्णता म्हणल्यार कसं नाही. वी रिसीव लव ऑफ द लॉर्ड. सगळ्याचे सार सर्व तत्व सार इज द लव ऑफ द लॉर्ड. आमगेल देवावल मोगू आणि देवाला आमगेल वर मोगू हे दोन ಒಟ್ಟು जावन कसा प्राप्त जाता. प्रेम, कृष्ण प्रेम. सो वन इज सर्व वेद सार. फर्स्ट इज वेदास आर ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज. ताजे मागीर संबद्ध ज्ञान, ताजे मागीर अभिधेय, आणि ताजे मागीर द रियल नीड ऑफ द सोल, द रियल एक्झिस्टन्स, रियल परिपूर्णता इज लव. प्रयोजन, द ट्रू गोल ऑफ ह्युमन लाईफ. सो आता मी अपवास आमगेल विषयार येऊया. 106. I suggest that this book is a very very good book. आणि तू पुरा नमुन्या अपराधा विषयी तू विस्तार रूपान सगळं नॉलेज दिलेलं असं. आता मागीर सांगितलं असं की भक्तीर प्रकार मध्ये नाम एव सर्वसार. भक्तीर प्रकार मध्ये नाम सर्वसार. प्रणव महात्म्य वेद कोरेन प्रचार. आता मी आमगेल विषयावर लागी येत असती की वेदशास्त्र निंदा इत्या करूच्या नजर. इतर मारी या वेदांत तू बरयलें आसा. ओमकार, in one sense omkar is not different from harinam. In one sense it is different. Omkar is impersonal sound vibration of the supreme personality of Godhead. And त्या केन्ना साकार जाता तेन्ना आमकां कृष्ण देख पडटा. सो हे पुरो खंय बरयलें आसा. वेदांत तू बरयलें आसा. Of all the activities of devotional service, the activity of chanting the holy name is the best. हे खंय बरयलें आसा. हे वेदा सांगिल्लें आसा. वेद सांगता असं की या सगळ्यान तू आम्ही साधन करता असत ती साधना तू बेस्ट साधना हरिनाम, बेस्ट साधना नामस्मरण. आणि त्या खातीर वेद therefore Vedas preach the glories of chanting the sacred syllable Om. आम्ही सखड मंत्र म्हणताना बीज मंत्र ओम क्लेम अशी म्हणता असती. ते आमकां देवा लागी पावचे खातीर ते बीज मंत्र आसता. त्या खातीर आमगेले गायत्री मंत्र आम्ही घेता ती गुरु दाखवून. तेन्ना प्रत्येक गायत्री मंत्रा फूड एंड मागशी एक बीज आसा. ते बीज आमकां त्या विशया लागी पवयता. द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप इज रीच्ड थ्रू द बीज. आणि एक सगळ्यांत महत्वपूर्ण बीज म्हळ्यार ओम, ओंकार. आणि त्या खातीर या ओंकारा विशयी नॉलेज आमकां वेदशास्त्रांत दिल्लेलें आसा. त्या खातीर सांगला की वेद निंदा केन्नाय करच्या नजर. म्हळ्यार वेद निंदा इज इक्वल टू नाम निंदा.
सर्व शास्त्र सार. हा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नामनाम कली सर्व कल्मष नाशनम नतः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. सक्कड वेद वाजून जाले मागीर सार कसं नाही. एक आमगी केन्ना कापड किंवा आमगेले भैरा स्वामी वल्ल करून केन्ना पिळता पळय तेन्ना कसं पडता तशें आमी वेद अशी कसं म्हणतात का, व्हॉट इज इट कॉल्ड, वेन वी स्क्वीज कसं सार सार पडता. व्हॉट इज सार रूप इज हरे कृष्ण महामंत्र. सर्व वेदेषु दृश्यते. सक्कड वेदांत तू सोदून जाले मागीर कसं मेळता हरिनाम संकीर्तन. आणि सर्व कल्मश नाशनम. सक्कड जीवनांतू बद्ध जीवनांतू कितले दोष आसा, कितले कष्ट आसा, कितले बाद आसा, ते सक्कड नमुन्या बाद नष्ट करची शक्ती हरिनामांत आसा. सर्व कल्मश नाशनम नतः परतर उपाय. कसले उपाय ना काही आणि खंयचोय उपाय ना. कर्मकांडांतू पूर्ण उपाय ना, ज्ञानकांडांतू पूर्ण उपाय ना, उपासना कांडांतू पूर्ण उपाय ना, सिद्धी कांडांतूय पूर्ण उपाय ना. हेकाड भोवची मात्र भायर पडचे मार्ग ना. कर्मकांडांतू कशी हांग पावस पडतोय हांग सात्य करून राबया, थंय उज येता की हेका तरी हेकडे येवन राबया, तिका थंड आसा हेकडे. तांतू भितर खंयचे हांग उज पण हेकडे वचचे, हांग पावस तेकडे वचचे, भायर वचचे मार्ग ना. नतः परतर उपाय. तर तो भायर वचचो मार्ग खंय आसा त्या वेळी वेदांतू सांगिल्लो आसा. त्या म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन. आणि वेळ सांगिल्लो आसा की तुम्ही सक्कड कडेन सोदून पळयता, 108 उपनिषद वाचून पळयता, 18 पुराण वाचूं येता, त्या सगळ्यांत तुमकां एकच उपाय आसा, तो म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन. आता खंयची शास्त्र आमकां सांगता आसा की वेदांतू म्हळ्यार शास्त्रांतू सांगिल्लो आसा की हरिनाम सर्वश्रेष्ठ सर्वतोपरी. त्या शास्त्राची निंदा करची. श्रुतीशास्त्र विनिंदनम म्हळ्यार साक्षात हरिनाम विनिंदनम. त्या खातीर श्रुतीशास्त्र विनिंदा इज इक्वल टू हरिनाम विनिंदा. आता आमकां लिंक लागता. आता आमकां दिसता की अरे वेद एक कडेन आसा, ती देवाल नांव एक कडेन आसा, तर वेद विश्वास दवरना तरी नाम अपराध कशें जाता. तो नाम अपराध अशें जाता कारण तांतू बरयल्लें आसा की नाम सर्वश्रेष्ठ सर्वतोपरी. देव अप्राप्त करचे तरी नाम सर्वश्रेष्ठ आसा. आणि त्या शास्त्राची कोण तुमकां सांगता तागेची तागेलो निंद करची, अपराध करचे म्हळ्यार साक्षात देवाल नावाचो अपराध करचे. दिस इज द कनेक्शन. The scriptures which tell you about the holy name, if those scriptures only we blaspheme, then we are directly blaspheming the holy name only. This is explained over here. So when Shuddha Bhakti Samashraya Koriya Manava Krishna Kripa Bole Pai Premera Vaibhava, केदना मनुष्य कर्मकांड ज्ञानकांड जावन सोलवोन शुद्ध भक्ती मार्गार येता तेन्ना ताका कृष्णाल दयेन, कृष्णाल अनंत दयेन शुद्ध प्रेम भक्ती मार्ग प्राप्त जाता अशें सांगिल्लें आसा. त्या खातीर हे नवप्रमेय श्रुती कोरेन प्रमाण, श्रुती तत्व विज्ञान गुरु कोरेन संधान. ताचे मागीर सांगला एहेन श्रुतीय येई कोरे विनिंदन नाम अपराध सेई नराधम जन. कोण मनुष्य असल नमुन्या वैदिक शास्त्राला विनिंदा करता, निंद करता, श्रुती शास्त्र निंदा करता, तो सक्कड मनशांतू नराधम काही, सक्कड मनशांतू लोएस्ट ऑफ ऑल मेन. Because Vedas tell about holy name and we offend Vedas, so we offend holy name. आता विंगड विंगड नमुन्याचे शास्त्र निंदा आसा ते म्हळ्यार आता पळय वेद वेदव्यासान केन्ना शास्त्र बरयला ते एक वेद 4 वेद केले. अथर्व ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आणि यजुर्वेद. ताचे मागीर त्या वेदारी कमेंट्री म्हणून 108 उपनिषद बरयले. The same things are explained in details in 108 Upanishads. ताचे मागीर पुराण बरयले ती 18 पुराण.
ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು 5.25 lakhs वर्सेस ताजी मागीर इतिहास बरयल्लो आसा महाभारत आनी मागीर पयले बर आसा पयल्या युगान तूं रामायण बरयल्लें आसा आरण्यक बरयल्लें आसा आनी ताजी मागीर शुद्ध भक्ती शास्त्र श्रीमद भागवत भगवद गीता आणि भक्ती रसामृत सिंधू उपदेशामृत हे पुरा शुद्ध भक्ती शास्त्र तातूंत कसनय कर्मकांड ज्ञानकांड लवलेस तातूंत ना आणि आम्ही डीप स्टडी केल्यार आमकां कळटा की प्रत्येक शास्त्र पुरा शास्त्र पळय ते 3 भागांतूं तांचे डिवायड केल्लें आसा 1/3 पार्ट इज मेंट फॉर दोज हू आर इन तमोगुण तमोगुणा शास्त्रांत तूं पालन केलें मागीर त्या मनशे पुरा रजोगुणांत तूं प्रवेश करतात फ्रॉम तमोगुणा दे रायज अप टू रजोगुणा मागीर तांगेले खातीर 1/3 शास्त्र आसा ती त्या पालन केलं मागीर कर्मकांड पालन केलं मागीर तांणी हगुरगू तांणी सत्वगुणांत येतात तांकां दिसता की आतां आमकां जळकी खावचें नज आनी लसूण पिवप खावचें नज हगुरगू तांकां मना येता अनुभूती जाता साक्षात्कार जाता सो स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक मनशाक ऑन द स्पॉट भक्ती करूंक जायना म्हणून सांग सत्य सत्य अस्तेय अनिंदा अशी पुरा अष्टांग यम आणि नियम सांगिल्ले आसा ते यम आणि नियम are meant for those who are in tamoguna so they come to rajoguna when they follow rajoguna rules they come to sattva-guna and sattva-guna ail magiri there are some scriptures when they follow that they go to vishuddha sattva आणि विशुद्धांत गेले मागीर शास्त्र आसा श्रीमद भागवत अमलम पुराणम त्या पालन केले मागीर केवल प्रेम भक्ती प्राप्त जाता सो आता हांतू विंगड नमुने अपराध आसा ती एक अपराध म्हळ्यार म्हाका कसनय खंयचेय शास्त्रा संबंध ना ओनली दॅट स्क्रिप्चर विच टॉक्स अबाउट शुद्ध भक्ती आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट रेस्ट ऑल आर बोगस यूजलेस दे डोंट हॅव एनी पर्पज दिस इज वन एक्स्ट्रीम फॅनाटिसिझम त्या म्हळ्यार बाकी खंयच्या उपनिषदांतू आणि पुराणांतू कसनय अर्थ ना ते निरर्थक आणि व्यर्थ आसा ती आम्ही श्रीमद भागवत मात्र वाचूका बाकी पुरा वेस्ट आसा अशी म्हणटा एक नमुना अपराध आसा कितें म्हळ्यार ते पुरा रचना कोण केल्या वेदव्यासान केला वेदव्यास कोण आसा वेदव्यास श्रीकृष्णालो ज्ञान अवतार श्रीकृष्णाला षड ऐश्वर्या भितर एक ऐश्वर्य आसा ज्ञान अनंत ज्ञान त्या ज्ञानान रूप ज्ञानमूर्तीमान जावन वेदव्यास जावन जन्म घेतला आणि त्या देवानाची त्या भगवान वेदव्यासाक मस्त काढून सांगला भगवान वेदव्यास because he's not different, he's also addressed as Bhagavan. तर तांणी एक प्लॅन कोण दवरले आसा आता हांगा घरला दाखोवन हांगा म्हाका प्रवचन करचें विचारतरी हांव फुडें सूर्यातून न्हांता ताजे मागीर आंगवाळ घालता ताजे मागीर तिलक लायता ताजे मागीर लायक करून तिलक आनी करून मागीर सम करून सात्ती घेवन उपवासान तूं हांगा येता सो यू कॅन से इज ऑल युजलेस थिंग्स प्रवचन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पण प्रवचन करचें काय तरी त्या पुरा तयार करता न्हय पट्टा भितर थोडें जेवण आसता न्हय भूक लागली कशें करचें सो ते येवचे फुडें थोडे केळ आनी खावन दूध आनी पिवचें आसा तेवूय इम्पॉर्टंट आसा पण तुम्ही म्हणयता दिस इज ऑल युजलेस थिंग्स डोंट टेल मी अबाउट बनाना एंड मिल्क टॉक अबाउट ओनली प्रवचन पण ते प्रवचना स्थितीक येवची काय तरी केळे खावका पडटा न्हांवच्या काय पडटा तिलक लावका पडटा लायक करून केंस आनी वळून येवचें पडटा ते पुरा इट्स लायक कर्मकांड आनी ज्ञानकांड त्या स्टेप करून वयर येवचें मागीर हांगा बसून लायक करून एअर कंडिशन लावन आनी प्रवचन करचें सुरू करचें मंत्र आनी म्हणून तशी देवान वेदव्यासाल रूप घेवन पुरा प्लॅनिंग करून दवरलें आसा की अशी 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 सांगचें आसा अशी म्हणून सांगल्यार लोकांक कळटा मागीर लास्ट स्टेजार पावचें जाता हांगा दाखोवन 10th फ्लोरार डायरेक्ट वचचें जायना तुम्ही कितली फास्ट लिफ्ट घेवन येता दुबय वचून बुर्ज खलिफा वचयता पण तुम्ही वचू का 1 2 3 10 20 30 40 135 स्ट्रेट 135 वचचें जायना भले 1 मिनिट 1 मिनिट पावयत वयर पण सकट स्टेप्स पार करून 135 वर पावचें सो यू कॅनॉट से ऑल 134 आर युजलेस ओनली लास्ट 2 आर इम्पॉर्टंट ते 135 राबला खाई
134 फ्लोर्स सकल असे म्हणून ते 135 फ्लोर वयर दाबला नाहीतर ते काही आकाशाला उपतो येते सकल फाउंडेशन असं 135 आहे म्हणून ते 136 दाबला ते तशी भक्ती इज 135th फ्लोर टॉप फ्लोर नो डाउट अबाउट दॅट टॉप मोस्ट फ्लोर अल्टिमेट नॉलेज इज भक्ती पण त्या तरी आमका ग्राउंड फ्लोर दाखवून लिफ्ट दवरून वयर पावका सो त्यांना आम्ही अपराध म्हणत कसं नाही all steps are useless only 136 floor is important it is fanaticism तो एक नमुन्याचो वेदशास्त्र निंदा अंत गेले you have to count in that one line second is other scriptures are not necessary we feel we know better we decide की ह्या important ना आणि त्या important असतं that means speculation म्हाका कसं दिसता म्हाका हे चांग दिसता म्हणून ते बेस्ट असता पुरो म्हाका भागवत चांग दिसता म्हणून त्या बेस्ट तुका गीता चांग दिसता म्हणून त्या बेस्ट आणि भागवतान तुका कहाणी पुरो कहाणी तर तुका कसं नॉलेज ना सो सेकंड वेद अपराध इज स्पेक्युलेशन मॅरी म्हाका कसं दिसता तेच श्रेष्ठ तुम्ही सांगेल पुरो पट्टी हांव अनुभव केला म्हाका गोत्ता सर तुमकां गोत्तो ना फर्स्ट फेनेटिसिझम इज एव्हरीथिंग इज युजलेस एक्सेप्ट भक्तिशास्त्र आणि अनेक नमुने वेद अपराध असतात वेदशास्त्र विनिंदन कसं नाही त्यामुळे सक्कड नमुन्या शास्त्र पालन करू का आम्ही कर्मकांडे पालन करू का ज्ञानकांडे पालन करू का सिद्धिकांडे अभ्यास करू का उपासना कांडे अभ्यास करू का आणि भक्ती करू का मॅडी इट्स अ प्रॉपर भेलपुरी तू पुरा नमुने वस्तू असतात तो नमकीन असतात तो गोडशे असतात चटणी असं गोड ती पुरा उठू असतात सो वी डोंट वॉन्ट भेलपुरी वी वॉन्ट प्युअर सबस्टन्स त्या तरी एक नमुन्या एक्स्ट्रीमा सक्कड इम्पॉर्टंट असं पुरा फॉलो करू का आणि एक नमुना एक्स्ट्रीमा भक्ती मात्र फॉलो करू का आणि एक नमुना एक्स्ट्रीम मॅरी म्हाका कसं दिसता त्या महत्वपूर्ण असं सक्कड कॅटेगोरीज आर categorized in Veda Shastra Ninda and we have to save ourselves from this Veda Shastra Ninda. आणि मुखारोचा आता हंतु there are some philosophers जैमिनी कपिला आणि नास्तिक नग्न गौतम आणि शंकर आणि बुद्ध हांनी पुरा सांगिल्ले शास्त्र हे अवैदिक असं काही हरिदास ठाकूर इज टेलिंग that in different ways they have told something against Vedas. तांतू सगळा टॉप मॅरी बुद्धदेव त्यांनी येऊन सांगला की वेद इज युजलेस देर इज nothing called Vedas. We deny the Vedas. Just follow what I am telling. त्या काळारी ते योग्य आशिल्ले सगळ्यांनी वेदा आधार घेऊन एनिमल सॅक्रिफायस करचे आशिल्ले खावचे खातीर मात्र म्हणून बुद्धदेवान देवकृष्णान बुद्धदेवान अवतार घेऊन कृष्णदेवान बुद्ध म्हणून अवतार घेऊन सकट वेद नष्ट केला मी त्यात सांगलं तांकां दॅट वॉज वन स्टेज ताजे मागीर शंकराचार्य घेऊन वेद प्रस्थापित केले एक अनेक स्टेप दिला आमकां पण तांणी अपूर्ण सांगिल्ले की देव मॅरी एक शक्ती आसा व्यक्ती ना बट देव आसता आणि वेद आसता ती हे एस्टॅब्लिश केलं ताजे मागीर मध्वाचार्य रामाचार्य येऊन सांगला विशिष्ट अद्वैत ताजे मागीर मध्वाचार्य येऊन सांगला ताजे मागीर चैतन्य महाप्रभू मॅरी स्टेप बाय स्टेप त्यांनी वेद सगळं नष्ट करून वापस वेद एस्टॅब्लिश करून मागीर फट्टी फॉलो करचे वेद ते बद्ध फॉलो कशें करचे म्हणून एस्टॅब्लिश केला अशी स्टेप बाय स्टेप त्यांनी सांगिल्लें आसा पण खंयची स्टेप 1 आसा खंयची स्टेप 2 आसा ते आमकां गोतू जावना त्या खातीर आमकां वॉर्निंग दवरलें आसा की जैमिनीन सांगिल्लें शास्त्र वाचूच्या नज शंकराचार्य सांगिल्लें शास्त्र वाचूच्या नज ते अनेक नमुने वेदशास्त्र अपराध आसा फोर्थ ऑफेन्स इज ऑल्सो स्टडीइंग अँड फॉलोइंग बौद्ध शास्त्र शंकर शास्त्र जैमिनी शास्त्र गौतम शास्त्र नास्तिक शास्त्र नग्न मुनी शास्त्र हे पुरा नमुने शास्त्र आम्ही गोत्तू जाऊन वाजूच्या नजर नोईंग वेल वी शुड नॉट अप्रोच कसं म्हणजे पळया इतली ज्यान फॉलो करता ती आम्ही एक वाजून पळया अशी करच्या नजर सो अनदर फोर्थ टाइप ऑफ वेदशास्त्र निंदा
is to study the philosophy given by Charvaka Muni, Gautam Rishi, Sudo Kapila Muni, Shankaracharya, Nagna Muni, Nasik Muni, आणि बुद्ध. ताजे मागीर सांगले आसा, this is all protecting ourselves from Vedashastra Ninda. श्रुतीर अभिद वृत्ती कोरी समयोजन शुद्ध भक्ती लाभी जीव पाय प्रेम धन. वेदांत तू सांगेल तशी आम्ही फॉलो केल्यारी ऑटोमॅटिकली एक दिवस आमका शुद्ध भक्ती प्राप्त जाता आणि या प्रेमधन प्रेमधन प्राप्त करचे मेळारी या मनुष्य जीवनाची सर्वोच्च प्राप्ती आसा. श्रुती लक्षण कोरे अयथ प्रकारे नित्य सत्य दूरे या अपराध मोरे. वेदशास्त्र कोण फॉलो करना ती ते सत्य जीवनांतुल्यान भायर उडोवन दिता ती अशी म्हणला. वेदशास्त्र फॉलो करचे नज मागीर फॉलो करनातल्यारी परम सत्य आमगेल जीवनांतुल्यान भायर पडता. आमगेले वाटेरी आसता पण वेदशास्त्र डिनाय केले मागीर ते परम सत्य आमकां मेळचे आशिल्ले ते मेळना. ते इट गेट्स लॉस्ट फ्रॉम आवर पाथ. सर्व वेद सम्मत प्रणव कृष्ण नाम सेई नाम जीव सब पाय नित्य धाम. वेदांतू सांगितलं असं की ओमकार स्वयं श्रीकृष्ण असं आणि देवालय कृष्णालय नाम जप आणि नामस्मरण केल्यारी आमका सगळ्यांक परमधाम श्रीकृष्ण परमधाम गौलोक वृंदावन प्राप्त जाता अशी वेदांतू बरयलें आसा. त्या खातीर हे ओमकार इज इक्वल टू महावाक्य. ह्या काय बरयलें आसा पळय ते वेदांतुले महावाक्य आसा आणि ते महावाक्य पालन केल्यारी कृष्ण प्राप्ती खंडित आसा. वेद बोले नाम चित्त स्वरूप जगते नामेर आभासे सिद्ध हय सर्व मते. की वेदांतू एक्सप्लेन केलेलं आसा कृष्णाल्या पवित्र नाम कशी पूर्ण आध्यात्मिक आसा हे पूर्ण जगत्याक वेदांतुल्यान सांगिल्लें आसा. वेद तो मार्ग आसा ज्या मार्गान आमकां पुरा नॉलेज देव दिता आसा. त्या खातीर त्या मार्गाक केन्नाय निंदा करचे नजा की हो मार्ग समज चुकी आसा म्हणून. तो एकू मार्ग आसा तातूंतल्यान देवान आमकां मार्गदर्शन केल्लेलें आसा. ताजे मागीर दुर्भागी जीव यही सब वेद शिक्षा अभागे न माने. कोण दुर्भाग्य आसा पळय अभागी आसा तोच मनुष्य वेद निंद करता, वेदार विश्वास दवरना, वेद फट्टी म्हणून लेखता ताका म्हळ्यार दुर्भागी. आणि अशी मनशां तांकां वेदाविशयी नॉलेज ना तांणी वेदाविशयी निंद करता ती क्रिटिसाइज करता ती आणि त्या खातीर त्या निमित्तान तांणी नाम अपराध करता ती. आणि महान आत्मा महात्मा शुद्ध नाम परायण यही महाजन. कोण महाजन आसा ते वेदांतुल्यान नॉलेज प्राप्त करून नाम परायण जाता ती तांकां सांगला तांणी महाजन म्हणून. आमकां तुमकां महाजन जावं येता. आम्ही जर वेदांतुल्यान नॉलेज प्राप्त करून साक्षात्कार प्राप्त करून नाम परायण जाल्ल्यारी नाम परायण म्हळ्यार कशें न्हय नामान तूं मग्न जावपा दिवस रात्र नाम स्मरण करता आसता ती. जेवताना खाताना जेवण करताना आंगार लुताना कोयर काडताना काम करताना एका तेका पळयताना चमकताना आंघोळ स्नान करताना आमगेल्या मनान तूं नामस्मरण केन्ना दत्त आसा ताका म्हणटात नामपरायण. आणि कोण मनुष्य वेदशास्त्रांत तूं नॉलेज प्राप्त करून त्या मार्गान नॉलेज प्राप्त करून नामपरायण जाता ताका महाजन महात्मा अशी म्हणटा ती. वेदाश्रये पायी नाम रसप्रेम धन. आणि तो मनुष्य वेद आश्रय प्राप्त करून नाम आश्रय प्राप्त करून शुद्ध भक्त धन प्राप्त करता. व्हॉट इज द अल्टिमेट प्रयोजन? व्हॉट इज द लास्ट स्टॉप गंतव्य स्थान इज प्रेम प्राप्ती. आणि खंयचो मार्ग वेदशास्त्र ज्ञान प्राप्ती इज मार्ग. त्या मार्गान वचून नामपरायण जावन तांणी सांगिल्ल प्रकारे नामपरायण जावन आमकां लास्ट स्टेशन प्राप्त जाता नाम प्रेम प्राप्ती. इसलिए त्या खातीर म्हणला सर्व वेद बोले गाओ हरी नाम सार म्हणून सकड शास्त्र सर्व वेदांत आणि वेद सांगता सुद्धी की मस्त नमुने एकडे तेकडे सर्चिंग करते बसना जाव
आमकां सांगचें एक आसा, आमी हजार नमुना सांगिल्लें आसा, पण सांगेल एक आसा की कृष्ण नाम सर्वसार, सर्व वेदांत सार इज कृष्ण नाम. त्या खातीर सगळ्यांत मेन न्हू हरिनाम हे सार आमी ग्रहण करता. पायबे परम प्रीती आनंद अपार. Why we should do that? Because when we chant, we will attain spiritual love and bliss which has no end. अनंत प्रेम प्राप्त जात काही. वेदः पुनः बोले यत मुक्त महाजन परव्योमे सदा कोरे नाम संकीर्तन. कोणाक महाजन म्हणटा ती की त्यांनी सदैव नाम संकीर्तन करता ती. आणि नाम संकीर्तन खंय तकून तांकां गोत जाला, वेदांतुल्यान गोत जाला. आणि नाम संकीर्तन करून त्यांनी आध्यात्मिक जगत ते प्राप्त करता ती. कलियुगे महाजन माया शक्ती भजे चितात्मा पुरुष कृष्ण नाम रस त्यजे. कोण जरी मूर्ख आसा ती ते वेद त्याग करता ती, नाम त्याग करतात आणि माया स्वीकार करतात. आणि बुद्धिमान जन कोण आसा ती महाजन त्यांनी कृष्णाला नाम स्वीकार करून कृष्ण प्राप्ती करता ती आणि माया शक्ती का त्याग करता ती. आणि मुखारी आणि मुखार मस्त बरयल्लें आसा. सो लेट्स गो टू द एसेन्स. प्रमादे यद्यपि हय श्रेय श्रुती निंदन अनुतापे कोरी पूर्ण पुनः श्रेय श्रुती वंदन. आपण आता मी कसं नाही करू आम्ही वेद विषयी निंदा त्याग करता. चुकून जाल्यारी कसं करता म्हणून बरयल्लें आसा. आमकां केन्ना पळय I don't believe in the scriptures. I don't believe in Gita. I don't believe in this. I only want to read film magazines. This is all humbug. It's all useless. असे आम्ही मस्त ऐकतात सांगतात. आमगेले घरात तो असत अशीच मनशां. मागीर तांकां कसो जाता, अरे आमी परत चूक केली, आमी परत वाचूक आशिल्ले, आतां प्राय जाल्ली आनी परत उडकास व्हरना. अपराध जालो म्हणले का अतएव श्रुती निंदा अपराध त्याजी. अपराध जालो म्हणले कसं करता. तांणी अपराध केले अनुभूत झाले मागीर आमकां गुत जालें की आमी चुकून अपराध केला कसं करता. तर उपाय सांगिल्लो आसा. वन शूड रिपेंट, पश्चाताप करता. फील रिमोर्स, आमकां दुःख जावका. आम्ही दुःख आणि करून पश्चाताप करून वैदिक ग्रंथाक प्रणाम करता, वंदन करता, बागसून नमस्कार करता अशें सांगिल्लें आसा. आमकां त्या वेद शास्त्र श्रुती निंदन ह्या अपराधांतल्यान मुक्त जावका आसल्यारी वेदशास्त्र येद्रा दवरून ताका बागसून नमस्कार करता. ताजे मागीर तुलसी आणि फूल अर्पण करता. ताजे मागीर वर्शिप करता आणि अपास प्रणाम करता. कुसुम तुलसी दिया शयी श्रुती गणे भागवत सह सदा पूजिबी यतने. या प्रकारे वेदशास्त्राक येद्रा दवरून ताचे पूजन करता. आम्ही ते अवध बाबा म्हणून काणी ऐकली भागवत प्रवचनांतून आणि अशी मस्त काणी आसा ती. तांणी वेदशास्त्र तांतुल्या भितरी श्रीमद भागवत सिंहासनार दवरून सांग मखमली अवघाल तू वैरी सिंहासनार दवरून ताका फूल, धूप, दीप आणि पुष्प आणि एसेन्स पुरा अर्पण करचे आसा. आणि नित्य तीन पंत आरती करचे सकाळ दनपार सांजे. कितें म्हळ्यार केन्ना तुम्ही ह्या प्रकारे वेदशास्त्रा विषयी आदर व्यक्त करता ती तेन्ना वेद रूप साक्षात श्री कृष्ण. बुक फॉर्म इज लिटरेचर. व्यक्ती रूपी श्री कृष्ण. तो वेदा विषयी केन्ना आदर व्यक्त करता तेन्ना श्री कृष्ण व्यक्ती रूप प्रसन्न जावन आमकां ताजे विशयी रुची दिता. ताजी रुच आयले मागीर आमी त्या वाची जाती आणि मुखार देवा विशयी तर आमकां नॉलेज प्राप्त जाता. त्या खातीर केन्ना साध्य आसता तेन्ना उत्सव वेळार केन्ना 6 महिने एक पंत, 3 महिने एक पंत, 2 महिने एक पंत शास्त्र देवा फुडें दवरून ताका नमस्कार करता. ताजी धूप आणि दीप आणि पुष्प अर्पण करून आरती करता. आमगेले मनान तू शास्त्रा विषयी वेदा विषयी कसं भाव आसा तो प्रकट करता. केवळ बुक शेल्फार दवरून धूळ खात दवरचें नजा. एक केलाव मुहूर्तार ते सकाळ काणू एक बुक ताचे पूजन करता. पूजन केल्यार आमकां कळटा की आमी साधारण वस्तू घरा दवरलेली नाही. आमगेले बुक लायब्ररीन तू आमी पुरा देवाक वट्ट करून दवरलेले आसा. देव आमगेले बुक शेल्फान निवास करता आसता.
त्याची नॉलेज जाता साक्षात्कार जाता त्या तरी केन्नाय चुकून अपराध जाल्यार त्या पुस्तकाक पुष्प आनी अपराध करून पश्चाताप करता दुःख करता आमी अशें केन्नाय मुखार करचें ना म्हणून सो आनी मुखार म्हणला हरिदास पदरज भरोसा या हार नाम चिंतामणी हार गलायत हार ह्या नमुन्याक केन्ना आमी वेदाक वेदशास्त्राचा सन्मान करतात ताजे विशीं आमी ज्ञान प्राप्त करतात की वेदांत तो कसन सांगिल्लें आसा ताजे प्रयोजन कसन आसा तातूंतल्यान कसन प्राप्त करचें आसा ह्या कळ्ळें मागीर कोण नाम साधना करता त्या कळ्ळें मागीर नाम परायण जावन देवपरायण जाता ताका देवाली सर्वश्रेष्ठ कृपा दया प्राप्त जाता अशी लास्ट सांगलें आसा हरिदास ठाकुरांनी की पळय कसं म्हणा पळय अप्पा सांगता हार गलायत हार नाम चिंतामणी हार गलायत हार देवाल दयेन तागेल गळ्या भितरी नाम हार प्राप्त जातले नाम चिंतामणी हार एक आसा न्हय फुला भितर एक फूल आसा पळय चिंतामणी नाम चिंतामणी पोट्ट करून मेळ हारू तागेल गळ्यान तूं देव घालतले हाऊ ब्युटिफूल कन्सेप्ट की वेदशास्त्र कशी वाचूका म्हणून सांगिल्लें आसा की शुद्ध भक्त जावो प्रामाणीक भक्त सिन्सियर डिवोटी तागेल लागीं बसून वेदशास्त्र अध्ययन करता कथयन्तु माम तुभ्यम बोधयंत परस्परम हे ಒಟ್ಟು बसून प्रामाणिक भक्ता लागीं बसून आमी शास्त्र अध्ययन शास्त्रात विचार करता काही हे सांगिल्लें आसा भायर कसं नाही आमी एकले बसून वाचूं येता पण तेच आमी 2-4 ಒಟ್ಟು बसून वाचल्यार आमकां वगी वगी साक्षात्कार प्राप्त जाता त्यामुळे केन्ना आमी वेद अपराध केन्ना आमी व्हेन वी कॅन प्रिव्हेंट केन्ना आमकां वेदा विशयी महती महात्म्य गोत्त आसा तितले आमी वेद अपराध करनात कितले आमकां वेदा विशयी अज्ञान आसा तितले आमी अपराध करचे फाव आसा ती त्या खातीर सुरवेक ठाकूर हरिदासांनी वेद महात्म्य वर्णन केला तातूंत कसं कसं आसा संबंध अभिधेय प्रयोजन आसा तातूंत दशमूल तत्व सांगिल्लें आसा तातूंत कसं डिव्हिजन केल्लें आसा कशी कशी विभागणी केल्ली आसा ते आमकां महात्म्य कळ्ळें मागीर आमगेल्या हातांतल्यान वेद अपराध जायना आनी जाल्ल्यार पश्चाताप करता पूजन करता क्षमा याचना करता आनी पवित्र जावन वेदा भितर दिल्ल्या सकट ज्ञाना विशयी आत्मसात करता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा प्रभुजी हरी हरी बोल तुम्ही भारी चंदकन डिटेलार आमकां वेदशास्त्र निंदना विषयी सांगिल्लें आसा आता कोणाकय कसले क्वेश्चन असल्यार तुम्ही निमगू येता तुम्ही अनम्यूट करून प्रभुजी लागीं डायरेक्टली निमगू येता जेव्हा तुम्ही चॅट बॉक्सार घालयत प्लीज पुरो जन कोणे क्वेश्चन असला निमगू का हरे कृष्णा so yeah book try and get this book very wonderful book श्री हरिनाम चिंतामणी तातूंत हरिनामाविशयी सकट नमुने अपराध ताचे विवरण दिल्लें आसा भारी लायक दिल्लें आसा सिंपल लँग्वेज दिल्लें आसा कळच्याकय इजी आसा आनी विस्तारपूर्वक दिल्लें पळय आनी तो कसो आय टेल यू इन शॉर्ट ग्लोरीज ऑफ द होली नेम चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम नामाभास मागीर दश नाम अपराध पूर्ण वर्णन केल्लें आसा ताचे मागीर लास्ट तातूंत इन अटेन्शन वायल चॅन्टिंग हाचें वर्णन दिल्लें आसा ताचे मागीर मेंटेनिंग अटॅचमेंट्स ऑफ आय एंड मायंड ताचे मागीर भक्ती अपराध हाचें वर्णन केल्लें आसा आनी लास्ट तातूंत कॉन्फिडेन्शियल वर्शीप ऑफ द होली नेम हाचें वर्णन केल्लें आसा मागीर हरिनाम चिंतामणी कशी आसा व्हॉट इज चिंतामणी म्हळ्यार प्रत्येक इच्छा पूर्ण करची शक्ती खंयच्या भितर आसा ताका चिंतामणी म्हणटात देवालया गोलोक वृंदावनाची भूंय चिंतामणी इट इज मेड अप ऑफ चिंतामणी प्रत्येक रजकण इज चिंतामणी so this is हरिनाम चिंतामणी हरिनाम ऑल्सो फुलफिल्स एवरी डिझायर एवरी पॉसिबल डिझायर त्या अर्थान ह्या बुका नाव दिल्लें आसा श्री हरिनाम चिंतामणी व्हेरी ब्युटिफूल बुक रिटन बाय भक्ती विनोद ठाकूर the conversation between Haridas Thakur.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ದಂಡವತ್ Yes. ಪ್ರಣಾಮ್. Yes, ದಂಡೋತ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಣಾಮ್. ಅಂತೂ ಮೇಳತ್ತಕಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಾ ಮ ಕನ್ನಡಿಯನ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ. हा कन्नड अंते मेळला ते बुक नव कोणी ह्या बुक आहे ना ना आता आणि कन्नड ना हिंदी असं इंग्लिश असं हिंदी पळायला हवे पुण्यातून आणि इंग्लिश पळायला पण कन्नडांतू मग नॉट येट. ओके प्रभुजी, थैंक यू प्रभुजी, सूपर तुमगे क्लास. हरे कृष्णा. हरे Any कृष्ण. question? Anybody else? हरे Okay. कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. कोण सांगता? अमला सीता देवीदासी. हा सांग. येस. हे बुक ऑनलाईन बी अवेलेबल असणार, पीडीएफ आता ऑनलाईन आजी अवेलेबल असेल पळायला. Yes, yes. So devotees can take advantage of that. Yes, please. Immediately. मग काही लेक्चर दिले मग मस्त त्या स्वतःच बसलो. Luckily I got in Pune. Somebody gifted me in Pune. आजी डाउनलोड केली म्हणून मग आज कळलं नाही प्रभुजी. हा कसं नाही? I downloaded this book today itself. Oh, very good, very good. Thank you very much. सिक्रेट नेकलेस कंच म्हणता पडे चैतन्य महाप्रभूला आणि तुम्ही हे आज सांगितलं हरिनाम चिंतामणी हार. इज इट वन अँड द सेम थिंग? Again. The secret necklace of Chaitanya Mahaprabhu, whichever Chaitanya Mahaprabhu has said, and he has, it's one and the same. Anik necklace, one more necklace is there. Trinadapi Suchena, Tararapi Saishna. That itself is based on Trinadapi Suchena. Best necklace, Lord said to Haridas Thakur. Yes. कि या necklace आम्ही सदैव घाल करके Trinadapi Suchena, Tararapi Saishna. Yes, Prabhu. Yes. Any प्रश्न कळला? Okay. We can end here. ओके प्रभुजी. हरे कृष्णा. मुरलीचरण दास प्रभुजी तुम कसले सांगू असवा? प्रभुजी तुमगे सेशन से कुछ ऑलमोस्ट पूरा फैकल्टी मेंबर्स से आइलस प्रभुजी, almost everyone. I didn't understand. What is that? पूरा स्पीकर से आइलस सच प्रभुजी तुमगे लेक्चर आई कुछ काजी. अच्छा. ये टॉपिक अनकाल चंतु. Thank you. Thank you very much. Okay. Okay. Hare Krishna. Okay. हरे कृष्णा प्रभुजी. थँक यू व्हेरी मच. इतलं चंदकरनो डिटेल आरामपुरा सांगिलाक. आता आव नरसिंह आरती सांगून प्रभुजी अंड करचवा. प्रभुजी तुमगे वय. ओके. आम्ही आता नरसिंह आरती सांगून आजचे सेशन एंड करूया. तुम पूरा जन आज अटेंड केलेल्या हांव धन्यवाद करतस. कॅमेरा ऑन केलेला की सगळ्यांक हांव धन्यवाद करतस आजचे सेशनांतू. श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिंह देव प्रल्हादेश